नुवेचो आमदार मिकी पाशेको लागीं आपणे खंडणी मागिल्ली हो आरोप कोर्टान सिद्ध जाल्यार आपणाक पासार दिवचो अशें तियात्र कलाकार फ्रांसीस दतुयेन म्हणला। तो म्हणटा आरोप सिद्ध जाले ना जाल्यार पाशेकोन राजकारण सोडचें। न्यायालयान ताका 10,000 रुपयाच्या जामिनाचेर सोडला। मिकीच्या ल्हान भुरग्यांक तियात्रांत हाडप सारकें न्ही अशें मत जायत्या तियात्रिस्तांनी उक्तायलां। फ्रांसीस दतुयेन खंडणी मागिल्ली असो दावो मिकीन केला। नुवेचो आमदार मिकी पाशेको लागीं पयशे मागिल्ले हो आरोप सिद्ध जाल्यार आपणाक फाशी दिवची अशें फ्रांसीस दतुये ह्या तियात्रिस्तान म्हणला। मिकीन आपणाक धमकी दिल्या अशें तो म्हणटा। फाल्स म्हाजेर एलिगेशन घालून म्हाका लोकांनी दवरलो म्हणून की हांवें एक्स्ट्रॉक्शन म्हणजे कोण 50 लाख कितें मागता म्हणून हें केलें म्हणून हें खोरी ओ फोट ही कोर्टान प्रूव जातली आनी कोर्टान हांव तर खरेंच हांवें तेजे कडेन पयशांक डिमांड केलो ताका धमकायला जाल्यार म्हाका सामको गोळार काडचो आनी हांव हें तियात्रीस फील्ड सोडूंक कबूल आहा। आनी जरी तो ताणें फाल्स केलें जाल्यार ताणें फाल्स कंप्लेन घातलें जाल्यार ताणें मात एसेंब्लींतलो रिजायन जावचो आनी पॉलिटिशियन केन्नाच जावचो इलेक्शनाक उबो रावचो न्हू पॉलिटिक्स सोडून दिवचें। आपणाल्या ल्हान भुरग्याची बदनामी केली म्हूण आमदार मिकी पाशेको सामको बेजार जाला। तिगूय भुरग्यांच्या जल्माचे दाखले आसात अशें मिकीन सांगलें। म्हज्या भुरग्यांक गेल्यो ते स्पीच कोताय हेजे प्लॅटफॉर्माचेर मागे भुरग्यांक सर्टिफिकेट जाय ती मुगे खरी भुरगीं जाल्यार हांव आयज तियात्रा येय तुमी तियात्रा हाडून दाखयता हिंचो मुगे सर्टिफिकेट आहा म्हणून आनी तो मातशे वेळ येवपाचें बंद करूं जाल्यार हांव ताणें सांगिल्लो न्हू फोन मारून पयशे मागप ना जाल्यार तुजें भाशण कोतना तुजें कांतरां म्हणून आनी म्हाका दिसलें पयलीं होकाण कोताय म्हणून आनी हरें केली कांतरां भाशण डिमांड कोता 3-4 कॉल केली डिमांड कोता 25 10 येयले 10चे येयले डिमांड। तियात्रान मिकीच्या भुरग्यांक हाडप सारकें न्ही अशें मत जायत्या तियात्रिस्तांनी उक्तायलें। दुसरी गोष्ट मातशें पोजोडपण अजून कोंकणी माचयेर आमकां दिसता। डबल मिनींग आनी कितें क्लीन कॉमेडी करून आमच्यान आसूंक ते डबल मिनींगाचे आतां धाकटे भुरगीं येतात आतां वेळ येतलो एक फावटी आमचे तियात्र बंद करूंक लायतली। सारकें न्हू पर्सनल कोणें कितें काडचें न्हू अशें म्हणजे पॉलिटिशियनांनी आमचें कितें पर्सनल उलोवचें न्हू आनी आमी तेंचें उलोवचें न्हू खूंय तर हेंचें कितें तरी चुकलां। भुरग्यां वयल्यान उलोवप हें मातशें सारकें ना कित्याक पॉलिटिशियन कितें वायट करता तें आमचें उलोवपाचें सांगपा म्हणून जालें आतां कितें समज तेणें तेश करून उलयलें जाल्यार ती म्हाका दिसता तेगे चुकलां। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशान परब आनी प्रतीक परब। कोटाली सांगे आयकल्यान प्लॉट करून संरक्षण वणत बांदिल्ल्यान पारंपारीक झरीक धोको आसा असो दावो लोकांनी केला। झरीक धर्मीक म्हत्व आसा तशेंच लोक झरीचो वापर कपडे धुवपाक करतात पूण सध्या झरीक फाटे फुटल्यात। फुडाराक ह्या वाठारांत घरां आयल्यार झरीचें उदक दूशीत जातलें असो हुस्को लोकांनी उक्तायला। कोटाली सांगेच्या झरी वाड्यार व्हांवपी झरीच्या फुडाराचो हुस्को थळाव्यांक सतायता। ही झर देवाचो जागो आनी शिगम्याक ह्या झरीचो वापर जाता पूण ह्या झरी लागसार 6 म्हयन्या फाटीं एकल्यान प्लॉट तयार केला आनी ताका संरक्षण वणत बांदल्या। ताका लागून झरीक फाटे फुटल्यात। फुडाराक ह्या प्लॉटान घरां बांदल्यार झरीचें उदक दूशीत जातलें अशें थळावे म्हणटात। आतां ही रिटेनिंग वॉल कितें हें बांदल्या आनी म्हाका दिसता हो 50% फ्लो हो बंद जाला। चारी वाटेन बांदून काडले आसतना तेका बारीक बारीक सगळे पाजर गेला। झरी आमची अळशी जाल्या सगळी शेळो जाला सगळो आमकां धुवपाक मेळना कपडे हांगा आनी उदक भरपाक मेळना आनी आमकां गणपती बुडोवपाक मेळना। प्लॉट तयार करप्याक पंचायतीन मान्यताय दिवंक ना अशें उगेचो सरपंच संतोष गांवकारान सांगलें। झरी जे आहा तेजे थंय वयर प्लॉट केले आनी सायडीक तेणें कंपाउंड वॉल हें केलां इवन पंचायतीचे एक परमिशन घेवना कांय घेवना आनी आमी ताका इनलिगल म्हणून आतां नोटीस धाडपाक WRD पयलीं आमी लेटर केल्लें आनी जॉयंटली आमी इन्स्पेक्शन करया म्हणून आतां हें केलां आनी पयर जी ग्रामसभा जाला त्या ग्रामसभे लोकांलोय ताका विरोध आसा आनी सगळे पंच प्लस आमी गांवकरी त्या झरीचें प्रोटेक्शन करतले। मात प्लॉट तयार करपी वेगळेच उलयता। प्लॉट तयार केल्ल्यान लोक खोशी आसात आनी संरक्षण वणत बांदिल्ल्यान झर वाटावल्या अशें प्लॉट करपी काशीनाथ मोपकारान सांगलें। ऑन द कॉन्ट्ररी सगळे लोक उमेर आयिल्ले ते म्हाका जालें की पत्रांत एकदम करून एकदम बरें जालें। म्हणजे शेतां भितर जिवाणी येतालीं आनीक गोरू येतालीं दुकरी येतालीं ती सद्या बंद जालीं। सरकारी अधिकाऱ्यांनी ह्या प्लॉटान घरां बांदूंक दिवची न्ही आनी गांवची पारंपारीक झर वाटावची म्हूण थळावे मागतात। हांव सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतां पयलीं प्रथम हो जी रिटेनिंग वॉल बांदल्या हें उदक आडान दवरलां तें मोडचें आनीक एक 100 मिटर सरावंडींग कसलें कन्स्ट्रक्शन करपाक किंवा कितें बांदपाक कसलो स्ट्रक्चर उबारपाक ऑब्जेक्शन हाडचें ताका कसलेंच परमिशन दिवचें न्ही।
रिपोर्टर मयूर नायक, प्रुडंटा खातीर. वास्को आनी कासावले दुकानां फोडपी चोरांक पुलिसांनी अटक केल्या. वास्को खारीवाड्यार रावपी व्यंकटेश तलवाडेक शुक्रारा अटक जाल्या. तो 22 वर्सांचो. मुरगांव बंदरार 1.5 लाखाच्यो बॅटरी चोरप तशेंच वास्को आनी कासावले दुकानां फोडिल्ल्याचो ताचेर आरोप आसा. आमी एक भुरग्याक तो सटर बेंडिंगाची केसीन पयलो आसलो, ताका आमी अरेस्ट केला आनी तेचे इन्वॉल्वमेंट पयले बॅटरीचे केस हार्बर एक केस जाली, 1.5 लाखाची बॅटरी येयल्ली, तितून तो इन्वॉल्व आसलो आनी हितूनय आमचे ते 12 शॉपां आमची जी फोडला पळय तितून तो इन्वॉल्व आसा म्हणून कॉल येयला आमकां. आनी तेच बसीन कासावली फाटी जाली तितून तो इन्वॉल्व आसा म्हणून ताका अरेस्ट केला आनी ताका 7 दिसाचो रिमांड केला आमी. आतां इन्व्हेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.